टॅक्सी विशयावेल्यान आपयल्ले बसकेत जालो ना कसलोच निर्णय। ॲप सेवेत वांटेकार जावपाची मुख्यमंत्र्याची शिफारस टॅक्सीवाल्यांनी भायर आयली। मायकल म्हणटा टॅक्सीवाल्यांनी बसोवचे डिजिटल मीटर। हॉटेलावेलो जीएसटी कमी करपाचे माविनान दिला आश्वासन। जीएसटीचो परिणाम जाता गोंय पर्यटनाचेर, गोवा चेंबराचे म्हणणे। गोंय सरकारान मनयली जीएसटीची 2 वर्सां। गांवांतल्या वैजांक प्रमाणपत्र दिवपाचे मुख्यमंत्र्यान दिला आश्वासन। रानांनी वचून आतां हाडपाक मेळटली वखदी झाडां। गोंयांत उमेदीन मनयलो वन महोत्सव। विज्ञान केंद्रात मुख्यमंत्री हस्तुकी इनोव्हेशन हबाचे उक्तावण। मुख्यमंत्री म्हणटा नवकल्पना आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन काळाची गरज। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। सगळ्या संबंधित घटकांबरोबर 2 वर्सांची दीर्घ बसका घेऊनय टॅक्सीच्या वादांतलो घुसपाव गोंधळ सुटावो जालो ना। प्रश्नाकय पूर्णविराम मेळ्ळे ना आणि चर्चेकय टॅक्सीवाले घट खुटी मारून बसल्यात। तांकां ॲप आधारीत कसलीच टॅक्सी सेवा नाका आणि सरकार तर तांकां डिजिटल मीटर वापरपाक सांगता। आता 15 दिसां उपरांत कोर्टान मिटरांचेर आदेश दिले उपरांतच फुडली बसका जावं येता। आधी घोषित केल्ले प्रमाण दर्यादेग वाठारांतले आमदार, गोवा मायल्साचे संबंधित अधिकारी, थळावे टॅक्सीवाले आणि पर्यटन विभागाचे अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा बसका घेतली। टॅक्सीवाल्यांचे वतीन कितले जाणांनी प्रतिनिधित्व करचें हाचे विशीं सुरवेक गोंधळ आशिल्लो, पूण उपरांत मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक आपयले। पूण बसका सोंपोवन जेन्ना सगळे भायर आयले, सगळ्यांची वेगवेगळी मतां आशिल्लीं। पळयात मुख्यमंत्री आणि टॅक्सीवाल्यांची मतां। त्यांचा विरोध म्हणजे आपल्या हॉटेलांत येवन व्हरची न्ही की रेल्वे स्टेशनार येवन व्हरची न्ही। अदरवायज गोवा मायल्स चल्लो जाल्यार तांचो कांय विरोध ना, बट तरी सुद्दां हे 3 कळटे इश्यूज म्हणजे हॉटेल, रेल्वे स्टेशन आणि एअरपोर्ट हे इश्यूज तेंचे कितें आसा ते हांवें एड्रेस करता म्हणून सांगलें। परत केन्ना तरी एक 15-20 दिसां उपरांत तेंच्या वांगडा मिटींग जातली। बट गोवा मायल्स एट प्रेझेंट आसा हे गोवा मायल्स चालू उरतले। तांकां हांवें वयल्यान सांगलां तुमच्या कडेन 2-2, 4-4 गाडयो आसा, त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी एक तरी गाडी ही गोवा मायल्साक लावन पळयात। त्या खातीर गोंयच्या टुरिस्टांचो सगळ्यांचो इंट्रस्ट आणि गोयच्या टुरिजमाचो जर मी इंट्रस्ट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोवा मायल्स म्हणजे आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशनान जो स्टार्ट केला खरोखरूच इट इज अ बरी सर्वीस आसा लोकां खातीर, टुरिजमा खातीर। म्हाका दिसता कदाचित रेंट अ बायक आणि रेंट अ कार हांचो बिझनेस कमी जावन हांकां वयतलो, टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचो बिझनेस केन्नाच कमी जावचो ना। खरें म्हणल्यार ते एग्री जाल्यात तेंच्यांनी सांगलां परत एकदा 3 इश्यू तेंचे उरल्या ताचेर एड्रेस करपाक परत केन्ना तरी एक मिटींग जातली। देर इज नो सोल्युशन, हेचेर कांयच सोल्युशन जाता। ही फक्त दाखोवपाक मिटींग आपयली की सीएमान जावं मिनिस्ट्रीन मिटींग आपयली आणि हे आमी एग्री जाले म्हणटा। वी आर नॉट एग्री। आमी गोवा मायल्साकूय जे खंयचे कॅब एग्रिगेटर येता ते जावचे ना नाका। आमची एक सुद्धा गाडी तांकां जॉईन जावचे ना। आतांच सीएमाक आमी सांगता की आता ते झाड धाकटें आसा, 1800 गाडयो आसा त्यो आणि 33,000 गाडयां कडेन जर आमी तेंचे कडेन वच म्हणटा शक्य जावचें ना। बेकायदेशीर म्हणल्यार कशें हाचेरय तांचे वेगवेगळे युक्तिवाद। मुख्यमंत्री म्हणटा जायते जाण बेकायदेशीरपणान टॅक्सी वेवसाय करतात। खरो वेवसाय थोड्याच जाणांच्या हातात आसा, पूण टॅक्सीवाले म्हणटात ॲप आशिल्ल्यो टॅक्सीज बेकायदेशीर। एक नॉर्थ गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशन त्याचे कडेन 1557 आणि नॉर्थ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशन 624। अदरवायज 6 ओनर जे आहा पळय न्ही तेच्या कडेन स्वताच्यो रेंट कार म्हणजे एकट्या मनशा कडेन 50-50 गाडयो आहा। तो एकटोच मनीस बिझनेस करता सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान आणि तोच तो बिझनेस करता। आता हे जाल्यार रेंट अ कार, रेंट अ कॅब जर आता हितूनय इल्लीगल गाडयो चलता म्हणजे आमी खरें म्हणजे टॅक्सीकारां कडेन ती हो व्हडलो बिझनेस आशिल्लो आणि आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्या टॅक्सीकारांक खूब व्हडलो बिझनेस हातूंतल्यान मेळूंक शकता। इल्लीगल हितून 500 गाडयो चलता। हांवें ऑलरेडी आतां इन्क्वायरी करून आयला की इल्लीगल जर गाडी चलता तांकांच बिझनेस मेळटलो, तांच्या इंट्रस्टान आमी काम करता। रेंट अ बायक हेजेर 18,000 बायक चलता, 18,000 लिगल, ह्यो 3,000 ओनराच्यो म्हणजे हांगासर 1,000 ओनर रेंट अ कारूय चलयता, रेंट अ बायकूय चलयता आणि परत आपल्यो कारूय टॅक्सी ज्यो आसा ह्योय दिल्ल्यो आसा आणि तितकेच लोक जे आसा हो बिझनेस म्हणटा की कितल्योश्योच इलिगल गाडयो चलता म्हणून तेजे डिपार्टमेंट पळय न्हू, तेजे डिपार्टमेंट आसा, आरटीओ डिपार्टमेंट आसा तेका पळया कित्याक तेका मेन म्हणटा ते आमी ताका सांगूनय दिलें की ॲप बेस जी आसा पळय ती इल्लीगल, देर इज नो लायसन्स टू प्रोवायड। आरटीआय आमी मागोवन घेतल्या, सगळ्या मागोवन घेतल्या, इट इज इल्लीगल, ते सुद्दां सीएमाक आमी दाखोवन दिले। पूण उपसभापती मायकल लोबोच्या म्हणण्याप्रमाण टॅक्सी भाड्यान दिवपाच्या वेवसायांतली पारदर्शकता होच खरो वादाचो विशय। जर तांकां ॲप आशिल्ल्यो टॅक्सी नाका आसतीत
जाल्यार तांचे खातीर डिजिटल मिटर गरजेचे, नाजाल्यार गोंय पर्यटन वेवसाय वगडावन बसतलें. सो द मॅटर वीच इज इन हायकोर्ट, जे हायकोर्टान एक मॅटर आहा तेजे म्हाका दिसता डिसिजन इन द नेक्स्ट 15 days जावपाचें आहा. 7th कितें मॅटर आयज एक 10-15 days येवपाचो आहा. सो गव्हर्मेंट ऑल्सो इज टेकिंग डिसिजन ऑन दॅट अबाउट डिजिटल मिटर वॉट एवर इट इज लायक. टॅक्सीवाले जे म्हणटा गोवा मायल्स एप नाका म्हणटात. एप नाका म्हणजे डिजिटल मिटर जालो. ट्रान्सपरन्सी येवपाकूच जाय. So we are for transparency. A customer who is sitting in a taxi, when he reaches a destination, he should see a price coming out on the meter. That is called transparency. You go anywhere in the world, that transparency is there. माझे इतलेच कन्सर्न आहा. ॲप ते म्हणटा नाका चल. Transparency has to come. If you want to take Goa to a next destination, जो तर आमी compete करता with Malaysia, with Sri Lanka, with Thailand, with Singapore, आमकां बरें करपाक जाय. इतले पयशे आमी मोडटा, सरकार मोडटा इतले पयशे बरे रोड करपाक, फुटपाथी करपाक, हे आनी कितें करपाक. देन इफ देर इज नो ट्रान्सपरन्सी, पीपल विल नॉट हॅव फेथ ऑन इट. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गोंयच्या सगळ्या स्टार हॉटेलांक लागू आशिल्लो GST 18% मेरेन देंवोवपाचो यत्न करतलो, पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन उतर दिला. हाचो गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जाता. GST लागू करपाचे दुसरे वर्स मनोवपा खातीर सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. तातूंत माविन उलयतालो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचो अध्यक्ष मनोज काकुलो आनी धेंपो ग्रुप उद्देग समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हजर आशिल्ले. काकुलोन आपल्या उलोवपांतल्यान गोंयच्या स्टार हॉटेला वेलो 28% GST कमी करपाची सरकाराक विनवणी केली. I would earnestly request on behalf of industry if something can be done of reduction of the rate as far as the hotel industry is concerned. And please do not compare Goan hotel room rates to Bombay or Mumbai or Delhi or Bangalore. Please compare it with the room rates which are there in our competitive tourism markets, especially in Asian countries. Goa being a tourism state, rates from 28% GST was lowered to 18% for room tariff below 7,500. 7,500 and above, it was 28%. And it was only because of me, singularly I fought this, because of Goa and entire country got the benefit. There are several other things. Till today, I have been consistently fighting to rationalize that further and make it 18% tax for the sake of tourism industry. I have very strongly advocated that if you don't lower this rate of tax, we will find the tourists moving beyond our country. You fly, you sit in the aircraft for another 45 minutes or 1 hour, you reach some other Southeast Asian country where there are better facilities, things are available much cheaper, and that's how you see the footfall going down as far as Goa is concerned. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गांवठी वखदां दिवपी गांवांतल्या वैजांक खोशयेची खबर. आदी रान खातें तांकां रानान वचून रानवटी वखदां एकठांय करपाक वा वखदी वनस्पत हाडपाक दिनाशिल्ले. वन महोत्सवाचे निमित्त सादत मुख्यमंत्र्यान सांगलें अशा वैजांक ह्या फुडें रानांनी भितर वचून वखदी वनस्पत वा वखदी पाळा हाडपाचें प्रमाणपत्र दितले. दोतोर प्रमोद सावंत हो स्वता आयुर्वेदीक दोतोर. ताका लागून पारंपारीक वैजांक सतायतल्या गजालींची ताका वेवस्थीत म्हायती आसा. सांखळे रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ल्या वनमहोत्सवात ताणें वैजांक थाकाय दिवपी ही घोशणा केली. गांवांनी वखदां दिवपी पारंपारीक वैद्य हे अजुनूय आसा. सम फॉरेस्ट पीपल हॅव रेस्ट्रिक्टेड देम. सो हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां, यू फायनलायज वीथ द पॉलिसी, आयडेंटिफाय दीस टायप ऑफ वैद्यस. म्हणजे आमकां कदाचित तांकां खबर ना, पण नेत्रावळी, महावीर आणि म्हादई ह्या तिनूय अभयारण्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणात मेडिसिनल कलेक्शन करपी कलेक्टर्स आसात. ती जर वखदां कलेक्ट केली ना जाल्यार ती लुप्त जावन वयतली, पाड जावन वयतली. बट ताजो फायदो लोकांक जावचो. अजुनूय कितलीशीच वखदां आसा. म्हणजे आमी म्हणटा की हार्पीज जुस्टर जी वार म्हणटा पळय आमी न्ही, तिका जर अजुनूय वखद जर कोण दिता आसत जाल्यार गांवांतले वैद्य दिता. आनी ती जर मेडिसिन्स आमी सोदतले आसत जाल्यार अशेंच तांकां हांवें ऑलरेडी सांगलां की तुमी मागयात, दोज आर इंट्रस्टेड, तांकां सर्टिफिकेटूय दियात, दीस इज अ मेडिसिनल प्लांट कलेक्टर.
रानांतल्यान काजींची लागवडय उणी जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. रानांत रावतल्या लोकां खातीर रानांनी मोठ्या प्रमाणात काजी लावप गरजेचें अशेंय तो म्हणटा. पळयात. त्या कॅश्यू प्लांटेशनान आमचे थंय रावपी लोक ते पावणी पावन व्हरताले. तातूंतल्यान तांकां उत्पन्न हें मोठ्या प्रमाणात मेळटलें कॅश्यूच्यानूय बी आनी फेणयेच्यानूय बी. ते चड प्लांटेशन जावपाक जाय. खंय तरी तें प्लांटेशनूय बंद जाल्लें, बट तें चड प्लांटेशन जावपा खातीरय बी ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला तेंच्यांनी आनीकूय बी प्लांटेशन्स करचें, जेणे करून ताजोय फायदो म्हणजे केन्नाच कोणाक दिसचें न्ही की फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका लुकसाण जाता. ना, फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका फायदो जाता, फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका 4 पयशे मेळटा. त्या फॉरेस्टान लावपी आमच्या ट्रायबल भावांकूय ते दिसपाक जाय. मजगतीं सांताक्रूजची सुमार 40 झाडां मारपा पासून वाटायिल्ल्यान गायक हेमा सरदेसायन सोमारा पणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची तोखणाय केली. चडांत चड झाडां लायात आनी पर्यावरणाची नासाडी वाचयात असो उलोय तिणें लोकांक मारलो. We want technology where we can shift the tree from its place to another place and relocate instead of cutting. So we have asked for, so nationally we will be asking for that technology so that trees won't be cut in the future. साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नवकल्पना काळाची गरज आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन हो जाल्यार राज्य आणि देशा खातीर भोव गरजेचो. सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इनोव्हेटिव्ह आयडिया इनोव्हेशन हबचे उक्तावण केलें. हें नवकल्पना केंद्र मिरामारच्या सायन्स सेंटरांत आसा. ताका भेट दिवप विद्यार्थ्यां खातीर सक्तीचें करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सोमारा मिरामारच्या गोवा सायन्स सेंटरात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इनोव्हेशन हबचे उक्तावण केलें. ह्या केंद्राक लागून गोंयकारां मदीं विज्ञानीक दृश्टिकोन तयार जावपाक मजत जाव येता अशें ताणें फुडें म्हटलें. स्कुलांतल्या लॅबांत आमी कित्याकूय हात लावंक गेल्यार तापयता न्ही, तापयता सगळ्यांक. हांगा तशी सिस्टीम ना. तुमच्यान जाय तें करूं येता, जाय तितको वेळ करूं येता. ओन्ली थिंग यू वॉन्ट टू बी द मेंबर ऑफ दीस क्लब, रायट. तुमी फक्त मेंबर जावपाक जाय. म्हाका दिसता दीस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द यू पीपल. सो द स्टुडंट वील स्टार्ट thinking out of the box, new innovative things. I'll ask our director of the education also to make compulsory to at least visit all the students to here. Instead of going for the picnic, they can come and they can visit here, and at least the few people who are having the interest in the science field, definitely they'll like this. They can be your member, and afterwards they can take this opportunity. Now only we have very few scientists. One of the famous scientists of the Goa, Dr. Raghunath Mashelkar, we have amongst us. The times to come, so many scientists will come from the Goa, and that is this will be the boost for them. The science center will give the boost for them. This is again the good opportunity. Take this. ह्या नवकल्पना केंद्राचो मार्गदर्शक पुंडलीक साळकार आणि हेर कांय मार्गदर्शकांनी गोवा 365 ह्या केंद्रांतल्या फुडाराक राबोवपा आशिल्ल्या प्रकल्पांची म्हायती दिली. केंद्र मुखेल्या कडेन आमी उलयले. पळयात. With me is Pundalik Salkar. He is the mentor of this innovation hub. It's a very unique concept. Pundalik, what exactly you all do here? Basically, I will be here to guide students in their various investigative projects. Something not taught in school, means what they can take the ideas which they have learnt in school, use it here to develop any investigative projects they want. We will guide them in any field they want, like physics, chemistry, biology. Other than sciences also, if they have any in sociological field also, we can guide them for doing any investigative project. He is opening an iron, you can see. So he is writing down the steps
as to what we have to do. He is writing each of the steps as to which wire goes where, which screws are to be removed to open the housing, to open the base. Okay, he will eventually come up and open up till the main mechanism, temperature setting mechanism, and then he will also learn how it works. So in case it stops working, he can troubleshoot it, not exactly repair it, but he can troubleshoot it to at least suit the need. दक्ष मडकेकर हे तोडफोड जोड मीन्स आता आम्ही डिसेंबल करताना when we are disassembling it we have to write down a book and when we are assembling it we have to reverse it. मयांक जयशी गावकर आमकां एक सेट दिला हो ट्रेनचो तो हांव आपुणूच असेंबल करता हेज्यान कांय इंस्ट्रक्शन ना ते म्हाका कळटा कशें असेंबल करप. तूं ट्रेन्स इंट्रस्ट आहा ट्रेन्सा? हय आसा. I am with Mr. Durga Prasad. He is the head of this Goa Science Center. Mr. Durga Prasad, this is a very nice innovation. How did you all come up with this sort of an idea? Actually, this is an idea based on how to improve the skill set of people and how to improve the employment opportunities. Maybe they may not be employed everywhere, but they can become self-entrepreneurs. So on that basing of that motive or objective, we have got this idea. Anyone who is interested, because there is no age limit for innovative thinking. Na? आमचो मुखेल बातमीदार ग्लेन कोस्ता बरोबर मिरामारच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. स्मार्ट सिटी हे एक स्मार्ट स्कॅम पणजेचो महापौर उदय मडकयकरान म्हटला. स्मार्ट सिटी मिशनातल्या MD आणि CEO चौधरीक त्या पदावयल्यान देंवोवपाक जाय. ह्या प्रकल्पाचो पदभार मुख्यमंत्र्यांकडे दिवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान फुडाकार घेवन सोमारा पणजी महापालिकेत थारायिल्ली बसका इमेजीन स्मार्ट सिटी मिशनाच्या CEOन रद्द केली. महापौर मडकयकार सांगता हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत येवपाचो आशिल्लो. पळयत जाल्यार लास्ट मिनटाक चौधरी जो CEO आसा तेणें आपूण येना म्हणून मॅसेज दिली, आपूण मिटिंगेक येना म्हणून. हांकां फक्त चौधरीक म्हणटा ते पयशे करपाचे आसात ते बसून. म्हाजो डिमांड आसा की CMान हाका इमिजिएटली सॅक करचो आनी ती इन्क्वायरी घालची. पणजेन एक हें लागला कशें डाग कसो लागला तो म्हणटा तो आमचो सातनेज क्रीक. ती सातनेज क्रीक तुमी पयलीं प्रायवेट बेसीस घेवंक जाय अंडर स्मार्ट सिटीच्या, ते तुमी घेवंक ना. तुमी खंय ते बोकडे हाडल्या, घोडे हाडल्या आनी कितें हाडून बसयल्या, लाखांनी बिलां केल्या पयशे खावपाक आनी ते पयशे घाल्यान ते बोकड्याक आतां सेफ्टी ना आनी बोकड्याची तोंडाय ना आतां ती नाच जाल्या सगळीं. हांव ताका अपील करतां की टायम आजुनूय गेल्लो ना, तुमी जाता ते बेगीन हाका सॅक करा आनी CMान तेजर ते स्मार्ट सिटीचो चॅरमॅन जावचो. The department is under me. I can take the review. If he wants to something information, he can go and take it. Each and individual he can take. Of course, being a MLA तो त्याच्याकडे कितें इन्फॉर्मेशन जाय ती घेता. सगळ्या जाणां आपूण हेजो प्रोजेक्टाचो रिव्यू हो मिनिस्टरान घेवपाचो न्ही रे. खंयचो आमदार जर तूं खंयच्या प्रोजेक्टाचो रिव्यू घेवंक लागलो जाल्यार कितें उरलें. आमदार जर प्रोजेक्टाचो रिव्यू घेवपाक लागलो जाल्यार दॅट इज नॉट सो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कुडचडे पालिकेच्या प्रभाग नंबर 13तल्यान रुचा वस्त नगरसेवक म्हणून वेचून आयल्या. आपलो भाव ओंकाराचे सुवातेर ती वेचून आयल्या. सरकारी नोकरी मेळ्या उपरांत ओंकारान राजीनामो दिल्लो. कुडचडे पालिका वाठारांतल्या 13 नंबर वॉर्डांतल्यान तिगा प्रतिस्पर्धी उमेदवारांक हारयत रुचा वस्तान 390 मतां काडली. तिच्या विरोधात राविल्ले ज्ञानेश्वर नायकाक 207, मारुती नायकाक 206 जाल्यार प्रज्योत नायकाक 86 मतां पडली. आयतारा जाल्ले हे वेंचणुकेची मतमोजणी सोमारा जाली. 183 वोटां लिडींग आयला आनी म्हाका सगळे म्हाज्या वोटरांक थँक्यू करपाक जाय. आनी जी उदरगतीची कामां 1 वर्स 6 म्हयने उरिल्ली ती हांव 1 वर्सान कंप्लीट करतलें हें हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. कितें काम आसलें तुगे? तुका दिसता तुगे भावान पयले भाव आशिल्लो तुगेलो, आतां तूं आसा. कितें दिसता कितें काम उरलेलें? जी उदरगतीची कामां जी रस्त्याची सायडीची निवळ करपाची कामां जी पेंडींग उरिल्ली ते 6 म्हयने जाले ते रिजायन केल्लो. ती जी उरल्या ती सगळी 1 वर्सा भितर जी कामां सगळी कंप्लीट करपाक पळयतले. मेन कितें आशिल्लें तुगे वाडा भितर? मेन डेव्हलपमेंटाची कामां सगळी जी वाड्याक आमच्या डेव्हलपमेंटाची कामां ती आसा तीच करतली आनी लोकां खातीर वावुरपाचें सगळें. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रायबंदरच्या रस्त्याच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो जाल्यात म्हण कागाळी पावतकच सोमारा गोवा मानव आयोगान ह्या रस्त्याची पळोवणी केली. आयोगाचे अधिकारी ते विशींचो अहवाल तयार करून अध्यक्षाक दितले. ताची सुनावणी 5 जुलयाक जातली.
मजगती बोरीच्या रस्त्याची दुरुस्तीची चौकशी करात अशी बोरयेकारांनी मागणी केल्या. रायबंदरचे थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण इमेजीन स्मार्ट सिटीन आपले केबल घालपा खातीर तो हाडबडीत खणिल्लो. हें काम करतना स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड, BSNL आणि PWD मदीं सुसंवाद नाशिल्लो. हें काम करतना उदकाच्यो पायपलायनीचे तशेंच टेलिफोन केबलांचें लुकसाण जालां. कलेक्टरान 15 मे आदी काम पुराय करपाचो आदेश दिल्ल्यान केबला खातीर खणिल्ले चर कशे पुरल्यात. ताका लागून पावसांत हे चर धोकादायक जावन रावल्यात, चलतल्यांक आनी गाडयो चलयतल्यांकय. Under the guise of making Panjim, which includes Ribandar, a smart city, in the month of May, the roads were recklessly dug, and great inconvenience has been caused to the people. And we have complained to the Goa Human Rights Commission, and officials of the Human Rights Commission are today in Ribandar to inspect the roads and see for themselves that the restoration of the work has not been done properly. रिस्टेटमेंट करपाचें आसलें, सो जे रिस्टेटमेंट केलो पळय तो खूब फास्ट पासून केलो आनी मातसो रोडा लेवलाक आमकां वयरूच दवरचो पडलो तांकां. प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार ते उदकाक प्रॉब्लेम आसा आमकां. फक्त उदक सगळें भरता आनी ते भितर वयता लोकांच्या घरांनी वचपाक जायना. उदक घर गेल्यार पडलें ते घर पडटलें अशें मडकेत आसा रे ते घर. पयलीं बरें आशिल्लें, सारकें वेवस्थीत आशिल्लें, उदक वयतालें, सगळें वयतालें. आतां ते ब्लॉक जाता आनी सगळें उदक आमच्याय घरान येता, तेंच्याय घरान वयता. मजगती बोरयेच्या हालींच दुरुस्त केल्ल्या पुलाक बुराक पडल्यात. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान ह्या कामाची चौकशी करची अशें थळाव्यांनी मागलां. म्हाका ती बोरयेचो पूल रिपेर करून 3 म्हयने जाल्या. 3 म्हयने जाल्या नंतर अशें बुराक पडल्या ताका. म्हज्या फुड्यान रातचो हांव पावण्याटांक येता आसतना असो एक मनीस पडलो ते स्कुटरीन, ताका उबारला हांवें थंय. पूण तो असो फोन पडल्या सारके 4-5 तरी बरे फोन पडलेले आहा. ते सरकारान आतां कितें रिपेर केल्लें तें म्हाका खबर ना. रिपेर करपाकूच ताणें 3-4 म्हयने काडल्या. हाडून डांबर उडयलां तें. आनी तो कसलो रिपेर केला काय म्हणटा, ताजें इन्स्पेक्शन बीन आसता. हे पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय, तातूंतल्यान तेंची ती मलय पळय आसता ती तांच्यांनी खाल्ल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भर पावसात फोंडेकारांनी मल्हार कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो. मल्हार म्हणल्यार पावस. हिंदुस्तानी आणि कर्नाटकी संगीतातलो हो राग. धनंजय म्हस्कर, मुक्ता जोशी या मुंबई पुणेच्या गायकांबरोबर राजेश मडगांवकार आणि गौतमी हेदे बांबोळकार हे गोंयचे युवा प्रतिभेन आयतारा मैफिलींतल्यान आयकुप्यांची मनां भिजयली. कलामंत्री गोविंद गावडेन येवकार दिलो. पावसाची पदां पावसाच्या दिसांनीच आयकपाक मजा येता. आयतारा फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरा भायर पावस शिरशिरतालो आनी भितर थिएटरांत मल्हार गायतल्यांच्या सुरांच्यो वसाडी आयकुप्यांचें तन मन ओलें करताल्यो. सान भुरग्यांनी उदकांत पांय थपथपयत घोस्त काडचो तशी ह्या पदांच्या तालार थिरकुपी नर्तकीची लयबद्ध पावलां आयकुप्यांच्या काळजाचो थाव घेताली. आनी पावसान विसव घेतल्या उपरांत थंडशे ओथांबे आंगा खांद्यार पडचे तशें मयुरेश सानीचें निवेदन. माझी स्मरते अजून त्या दिसाची धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. रस्त्या कुशीच्या व्हडल्या झाडांक लागून चिंचणीच्या लोकांनी तशेंच चिंचणी सावन प्रवास करप्यांनी चिंता उक्तायल्या. चिंचणीच्या राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेल्यान रस्त्या कुशीची व्हडल्या झाडांच्यो खांदयो उड्यात अशी बरोबर एका वर्सा आदी चिंचणीच्या दाडेवाडो पंचायतीन संबंधीत सरकारी खात्याक विनवणी केल्ली, पण अजून मेरेन ताचेर कांयच जालें ना. आता ह्या झाडापासून लोकांक धोको उपरासला.
अजून पावसाळी वारें जाय तशें व्हावूंक नाशिल्ल्यान दाडेवाड्यावेल्या ह्या झाडांक जीवदान मेळ्ळा. नाजाल्यार ही झाडां कोसळपाची. पूण धोको पयस जावंक ना. रान खात्यान धोकादायक झाडांचेर कुरवो केल्ल्यो पूण अजून तरी ती मारूंक नात. देखून लोक जीव मुठीत धरून ह्या रस्त्यावेल्यान वतात. आणि कन्सर्न गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आहेत तितल्याकूय आमी रेप्रेझेंटेशन दिल्लें. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लेटर केल्ली, फॉरेस्टाक लेटर केल्ली, नॅशनल हायवे लेटर केल्ली. पूण आज पासून ही झाड तशी आहाय. पास पडटा तेन्ना वार मारता आमचे राखांत येता ही झाड कोणाचेरी पडत म्हणून आनी लोकां इंजर्ड जायत म्हणून. सो गव्हर्मेंटा म्हाका सदां इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवन नाजाल्यार आमकां तरी फंड दिचो कातरपाक. चिंचणीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.